येवकार हांव जवाहर सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत पर्यटक येवपाक लागल्यात वेवसाय करपाक. बेकायदेशीर टॅक्सी सेवा दिवपी रशियन पर्यटकाक थळाव्यांनी दिलो पुलिसांच्या ताब्यांत. समारोह कोलवाच्या अवर लेडी ऑफ मर्सी इंग्रजीत मनयलो पारंपारीक फामा. बाळक जेजूचे उमाव घेवपाक भाविकांची गर्दी. अरबी दर्यांत चक्रीवादळाक तयार जाता अनुकूल परिस्थिती. फुडल्या 3-4 दिसांत गोंयांत गडगडा सांगातान पडूं येता पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत पर्यटक आतां भोंवपाक न्हू तर वेवसाय करपाक येवपाक लागल्यात. बेकायदेशीर टॅक्सी सेवा दिता म्हणत हरमला थळाव्या युवकांनी काल एका रशियन पर्यटकाक धरलो. त्याचो ऑनलायन ॲप आसा. ह्या ॲपाच्या आदारान तो टॅक्सी वेवसाय करता असो हरमलकारांचो आरोप. थळाव्यांनी ह्या पर्यटकाक धरून पुलिसांच्या ताब्यांत दिला. ज्या पुलिसांक ह्या भुरग्यांनी जो रशियनांक धरून काल दिल्लो की हो इलिगल बिझनस आमच्या गोंयान करता म्हण आनी स्पेशली हरमलान करता अशें म्हाका दिसता सगळ्याक करता आसतले, सगळ्याकूच करता आसतले ते. आनी अशा परिस्थितीन तेंच्यांनी जो धरून दिल्लो पुलिशेन फक्त तांकां फायन दिवन फक्त सोडलेलो आसा. आनी अशेंच जर जायत रावले जाल्यार ह्या भुरग्यांनी हे जे यूथ आसा युथांनी कितें करप. एका सायडीन तांकां जॉब ना, नोकऱ्यो ना खंय आनी जो बिझनस आसा लोकल बिझनस आसा तोय जर हेंचो जर सगळ्यांनी काडून घेतलो भायल्यांनी जाल्यार आमी म्हणटा अतिथी देवो भव. आमी तांकां अतिथी येयलाल्यांक आमी बरें हें करतात. पण जर हे अतिथी जर अशें करपाक लागले येवन जाल्यार म्हाका दिसना की आनी हे भुरगे सर्वायव जातले अशें. आनी जर गव्हर्मेंट पुलीस जर ते सारके जर रिएक्ट जायना जाल्यार म्हाका दिसता अशेंच क्रायम बी वाडत रावतले. आनी आमी फक्त हें सोदीत रावतले जो कोण कल्प्रीट आसा न्हय तेणी कितें केला आनी तांकां थोड्या दिसांनी परत आमी सोडून दितले. आदी ऐकूया थळाव्यांचो रशियन पर्यटका बरोबर जाल्लो संवाद. You call your friend? You spoke to the owner of the car? Owner, no online. No online? Give us the number. Contact number of the owner. Okay. Give no number. Contact, no. Later. No later. Why? You are waiting for whom? Whom you are waiting for? You called someone? You called someone? Why you don't show us your Telegram? Telegram, why you don't show us your Telegram ID? Why you don't open? रशियन गोंयान टॅक्सी व्यवसाय करतात आणि गोंयकारांच्या पोटार आड येतात असो थळाव्यांचो आरोप. पुलिसांनी रशियन पर्यटकाक फायन दिवन सोडलो. ताचेर कारवाय जाली ना. रशियन गोंयान काळ्या ग्लासांच्यो गाडयो घेवन भोंवतात. तांकां कायदो लागू पडना काय कितें असो प्रश्न थळावे विचारतात. पुलीस तांकां सपोर्ट करतात असो थळाव्यांचो आरोप. आयकात थळाव्यांक. खुबशे जाण टॅक्सी ओनर आसात. तुमी टॅक्सी हाडटा आसतना तुमचो प्रॉब्लेम कसो आसता? आमी आतां टॅक्सी हाडटा, आमचे कश्टांनी पयशे जप करता आनी आमी गाडयो हाडटा टॅक्सी. आनी ना म्हटल्यार तर टॅक्सी हाडले की तेच्या फाटल्यान एक 50,000 खर्च. ताका एक जर स्पीड गव्हर्नर घालचो आसता, मिटर आसता ताका, मागीर पासिंग म्हणून आसता आनी जावं थंय सोड बाकीचे मागीर परत रेंट कॅबी आसता, रेंट कार आसता, ताका आमी खर्च करता. आतां हे जर फॉरेनर समज आतां आमी भायरून भायले गाडयो हाडून हांगा ते आपूण भाड्याक दिता प्रायवेट गाडयो. आनी आमच्यो जे लिगल गाडयो आसा, कमर्शियल गाडयो आसा जे आमी हाडून हांगासर जर हाडले गाडी भाड्याक वचना आमी कितें करपाचें? भायले फॉरेनर हाडून गाडये जर भाड्याक दिता जाल्यार आमी करपाचें कितें आतां तेंचें? ते खंयच्यान हाडटा गाडयो जाणा तुमी? गाडयो ते भायरसून दिल्लीसून हाडटा, महाराष्ट्रासून हाडटा, खंयचे एमएच हाडटा आनी खंयचे हाडटा आनी भाड्याक दिता. आनी ते हांगासर पुलिसा फुडल्यानसून ते बिंदास घेवन गाडये भोंवता. आनी हांगासर आमी आतां कोणाक वायट गाडयो भाड्याक दिले ते पुलीस हाडयता आनी तुमकां म्हणटा आमकां भंय घालता की तुमचे गाडी आडयतले, तुमकां फायनय घालतले, तुमची गाडी कोर्टाक घालतले 10,000 15,000 अशें सांगता. आनी हे भायले फॉरेनर हाडून गाडये दिता तेंचे फॉरेनर घेवन हांगा बिंदास भोंवता तांकां पुलीस कांयच करिना. फक्त आमच्या गोंयकारां खातीर कायदो कसो दिसता? तेंच्यांनी भंय घातला की तुमकां अशें. आनी एक म्हटल्यार एक असो फॉरेनर आहा जे गाडये स्वता हाडटा गाडयो आपल्या नांवार. ते म्हणटा आमची गाडी तुमी कितें करतले? तुम्ही जाय ते तुम्ही जाय ते करूया म्हणटा. आपल्या आधार कार्ड आहा तेंचे कडेन? आधार कार्डूय आसा आणि रजिस्टर पासून करून घेतात गाडी. आणि गाडये लोकां फॉरेनरांचे फिल्मिंग आसा टिंटेड ग्लास. ते पुलिसा फुडल्यान कशें वयता बिंदास भोंवता. पुलीस तांकां आडयना काय ना. आनी आमचे गाडयो आसा आमचे लायट फिल्मिंग आसा वोश्टे भितरले सगळे दिसता आरच्या पा.
जाल्यार आमकां आडयता पुलीस, आनी जे फॉरेनर जे डार्क टिंटेड ग्लास घेवन भोंवता तांकां फॉरेनरांक ते पुलीस कांयच करिना. मागीर तांकां पुलिशेन आमी तांकां दिले, पुलिशेन दिले, हेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें, तो पियेचें हांव नांव घेयना, आमकां तेणी कितें सांगलें, तूं वच आनी तुमी वच आनी सगळे जाण भायर बसा. म्हाका खबर ना तेंच्या भितर कितें डिस्कस जालें, कितें जालें आमकां कांयच खबर ना. आमी भायर बसले, सगळे जाण भायर बसले. आमी भायर बसना फुडें मागीर परत 10 मिनटांनी आमकां आपोवन येले. ना म्हणपाक लागलो, आपूण म्हणपाक तेची फक्त गाडी अटॅच करता म्हणपाक लागलो, आनी काय. आमी तेका विचारलें गाडी अटॅच करून कितें फायदो. ना म्हणपाक लागलो, आमकां फक्त गाडी अटॅच करूं मेळटा, आनी काय ना. पूण आमी कंप्लेंट करता न्हू तुमकां की हे गाडयेन भाडी मारतात म्हणून. फाल्यां सकाळी हे कितें करूंक वयतले, हेचो जबाबदार कोण. जाल्यार तो PI तोच म्हाका सांगता की ना, फक्त हेच करूंक जाय, कितें गाडी आपूण ती हे करता, कोर्टाक घालता, हे करता, ते करता. बरें चल, आमी बरें म्हटलें, चल आमी आतां 5 वरां थंय रावले, सगळें केलें सगळें जालें. आनी मागीर कितें, मागीर पुलिसांचो आमचो जाल्यार सपोर्ट कांयच ना. आमी थंयसर भायर रावले, पुलिसांनी आमकां कांयच सपोर्ट करूंक ना. हेंकां आमी हांगासर धरून हेंकां आपयले, धरले आमी, पुलिसांक आमी आपयले, आनी आमकांच जर सपोर्ट मेळना जाल्यार कितें फायदा, सोडून घाल म्हटलें. आमी सगळें कितें केलें आनी येयले, आमी घरा येयले. आनी मागीर दिसता तेंचें कितें भितर उलोवणें जालें आमकां कांय खबर ना. मागीर तांकां पुलिसांनी हाडून हरमला तांकां हाडून सोडले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, नितीक्षा गांवकार आणि मनीषा जाधव. गोंय सरकार टुरिस्ट स्पॉटांच्या बाबतीत सिरियस आसा. गोंयचे मंत्री पर्यटनाचे नदरेन भायल्या देशांनी स्टडी टूर करून येतात, पूण नव्यो आनी बऱ्यो आयडिया चालीक लायतात हय. असे प्रश्न फॉरेन रिटर्न गोंयकारांक विचारले, स्पष्ट जाप मेळ्ळी ना. गोंय सरकार अजिबात सिरियस ना. पळयात देविदास गांवकाराचो अणभव. गोंय हे पर्यटन स्थळ म्हणून जगाचेर नामना आसा, आणि त्याच बरोबर गोंयची GDP आसा ती कितलीशीच टक्के जर पळयली जाल्यार ती पर्यटनाचेर निर्भर आसा. पूण गोंय सरकार ज्या तरेन पर्यटन सेक्टराचो अभ्यास करपाक जाय तो करता काय कितें, किंवा ज्या तरेन गोंयचे क्लिनिकाच्या बाबतीन, कचऱ्याच्या मॅनेजमेंटाच्या बाबतीन ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो करता काय कितें असो मोठो प्रश्न पडटा. कारण गोंयचे स्पेशल पथक वेगवेगळ्या देशांनी टुरिझम डेव्हलप करपाक जाय, नवे नवे कॉन्सेप्ट हाडपाक जाय म्हणून भोंवतात. पूण प्रत्यक्षान जर पळयलें जाल्यार ह्या टुरिझम सेक्टराक नवे पॉलिसी किंवा नवे आयडियाज जे आसा इम्प्लिमेंटेशन जाल्ल्यो दिश्टीच पडना. अशी स्थिती आनी अशी खंत वेगवेगळ्या देशांत भोंवपी गोंयकारांनी व्यक्त केल्या. Goa government is not serious about cleanliness. People are littering everywhere. Garbage सारखे मेंटेनन्स करप ना. आतां हांव भायल्या गांवांत रावता, हांव आतां कुयट आसता. कुयट आमचें कितें सिस्टम आसता, एक बिल्डिंगाचे सकयल आपणाचे ओन गार्बेज ड्रम आसता. लोक आपणाची गार्बेज हाडली थिंगा उडयली. आमचे हिंगा कांय अवेरनस ना. तूं खंयच्या गोंया आमचे खंयचे कोणी गार्बेज हिंगा थिंगा उडयल्ली आसता. दॅट अवेरनस शूड कम फर्स्ट. गोवा गव्हर्मेंटान लोकांक अवेर करपाक जाय की बाबा हेजे बाबतींत की ट्युरिजम आनी चड मनीस हे जातले. गोवा इज नॉट दॅट इट इज ब्युटिफूल देर, बट द क्लिनिंग पार्ट आय डोंट एग्री. बमन उलटो आमी आयज येयल्ले हिंगा स्पेशली चोवपाक. म्हाका दिसचें पडटा बाय तितले आमचे गोवा गव्हर्मेंटान वा ट्युरिजम डिपार्टमेंटान तेजे वयर कांय हें केलें ना. फॅसिलिटीज हिंगा लोकांक बरे भाशेन कितें हें करपाक. फॉर एग्जाम्पल थिंगा सकयल देमाची एक वाट आसता, एक बऱ्या मनशा लागीं वचोन नॅचरल ब्युटी एन्जॉय करपा सारकें मेळना, कित्याक थिंगा ते हडपांनी देंवपाक डिफिकल्ट जाता. गोवा गव्हर्मेंटान वा ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हिंगा येवचें आनी थंयचें दॅट दे कॅन प्रोवायड मोर फॅसिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल थिंगा तुका रेलिंग घालून पीपल कॅन ताका धरून देंवपाक शकता. देन ओन्ली ही वील एन्जॉय दीस ब्युटी वॉट यू कॅन सी बिहायंड. My humble request to Goa government and the tourism department or the minister, he should visit like these places and maintain the scenery, the beauty of Goa, which is slowly losing day by day. The places should be naturally आसपाक जाय. कांय तेजे बदल करपाक नाका, कांय चेंजीस करपाक नाका. आहा तशेंच आहा जाय. इफ इज विलेज गांव आहा तसो मेंटेन करपाक जाय. तेतून सरकाराचो एम्फसीस जो आहा तो टोटली हाय एंड टुरिजमाचेर आहा. तांकां फकत मोठी टुरिस्ट जाय जे प्लेनांनी येता आनी 5 स्टार हॉटेलांनी रावता. हो मॉडेल चलपाचो ना, लॉंग टर्म चलना. कित्याक हाय एंड टुरिस्ट सगळे स्टेट आपणाच्या बाजून ओडूंक सोदता दुसरी कंट्रीज. आयज काल लोक थायलंड, बँकॉक, सावथ ईस्ट एशिया ते स्टेट आतां हाय एंड टुरिस्टां फाटल्यान लागल्या. तांकां दिसता की हाय एंड टुरिस्टांचेरूच इकनॉमी, टुरिजम इकनॉमी बेस्ड आसा. पूण आमची तर एक्चुअल फुटप्रिंट, टुरिजम फुटप्रिंट जर गोंयचो पळयलो जाल्यार वर्साक 80 लाख टुरिस्ट गोंयान येता.
तेतूंतले फकत 16 ते 20 लाख हाय एंड ट्युरिस्ट येता, फॉरेन ट्युरिस्ट येता, पूण 60 लाख ट्युरिस्ट लोकल इंडियन डोमेस्टीक ट्युरिस्ट येता. हे बाबतींत सरकाराची वेवस्था जी आमी करपा जाय ती त्या मॉडेलान आतांची प्रेझेंट मॉडेलान बसना हो खंय दिश्टी पडना. आनी ह्या 60 लाख डोमेस्टीक ट्युरिस्टां मदें उणेंत उणें 30 ते 40 लाख लो एंड ट्युरिस्ट आहा जे येता, तांची पासतूय फेसिलिटी सरकाराची खंयच दिश्टी पडना. पयलीं तरी डॉमेट्रीज बी आसताली. इनिशियल पळय जेन्ना ट्युरिजम मॉडेल सुरू केल्लो गोंयांत प्रमोट करपाक, तेन्ना जायते डॉमेट्रीज आमच्या वास्को रेजिडेन्सी, मिरामार रेजिडेन्सी, हे पळय रेजिडेन्सी सरकारान अंडर गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना अंडर बांदलेल्यो, तातूंत डॉमेट्रीज आसताल्यो. तसल्यो डॉमेट्रीज ज्यो शारान आसल्यो त्यो तसली एकूय डॉमेट्री तेणी गांवांनी व्हरोंक ना. गांवांनी जे मेरेन ट्युरिस्ट वचना, बारीक लोअर एंड ट्युरिस्ट, ते मेरेन गांवचे ट्युरिजम, गांवची ओडविकाय आमची ती केन्नाच त्या लोकांक ट्युरिस्टांक दिश्टी पडपाना आनी गांवाचेर इकॉनॉमीक बेनिफीट केन्ना पावपाना. भायल्या देशांनी पर्यटन सुवातांची खूप जतनाय घेतात, देखून थंयच्यो सुवातो पळोवपाक लोक गर्दी करतात, अशेंय हेर देशा बरोबर गोंयची तुळा करतना मिलिंदान सांगले. हांव जायते कंट्रीन भोंवलो आसा, स्पेशली इन द मिडल इस्ट. ट्युरिजम थिंगा चड खूब वाडटा आनी लोक थिंगा ट्युरिस्ट चड येता बिकॉज ते वेल मेंटेन केल्ले आसता. ऑफकोर्स ट्युरिजम येता तेन्ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्टींग इम्प्रेशन. पयलें येयलें की ना सगळे कडेन गार्बेज उडयल्ले आसता, तें मनशाचें हें काय कितें हेजें सिस्टम ना कांय ना. दे शूड फोकस मोर ऑन दॅट. सो आमचे रोड क्लीन आसता जाय. भायल्या गांवांत तुका रोडार एक हातोर एक तुका बारीक एक पेपराक कुडको तुका मेळपाना. दॅट इज थिंगा ते भाशेन मेंटेन केल्ले आसा. तेमी ते भाशेन एजन्सी आसा, जे क्लिनींग कंपनीज आसता, ते क्लिनींग कंपनी ते रोड मेंटेन करता. तेच आमकां इनिशिएटीव घेवपा जाय. आमी सदां तशें म्हणपा जायना गोवा इज गुड, गोवा इज ब्युटिफूल, बट वॉट इज द बेसीस ऑफ द क्लिनींग पार्ट, दॅट इज नोबडी टेक्स केअर. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आणि मनीषा जाधव. आता घेऊ एक लहानसं विसव. विसवपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोमारा कोलवा वाठारांत अवर लेडी ऑफ मर्सी इंगर्जेत पारंपारीक कोलवा फामा मनयलो. भक्तांनी बाळक जेजूचे उमाव घेवपाक गर्दी केल्ली. दर वर्सा ऑक्टोबराच्या दुसऱ्या सोमारा कोलवाच्या अवर लेडी ऑफ मर्सी इगर्जेत कोलवा फामा व्हडा दबाज्यान मनयतात. हजारांनी भाविक फामाक हजेरी लायतात. मीस जावन बाळक जेजूची इमाज देवून पुरसाव काडटात. ह्या वेळार लोक भावार्थान रांगेत उबे रावन जेजूचे उमाव घेतात. सगळ्या लोकांक आमच्या कोलवेच्या लोकांक कश्टार गोंयच्या लोकांक विशाल बरे फामाचे दीस आवडटा. हाका तुमच्या सगळ्या लोकांक तुमी जेजूचें फेसांव जेवण तुमी घरा वयचें आनी मागलेली तुमची पूर्ण सारकी पावों. हांव मागता आमचे कोंकरात गोवन ज्यो मंडळ सामान दवरल्या ती तुमी पाळून येवची आनी बरे भाशेन तुमी दर्शन घेवन तुमी घरा वयचें.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समृता खणगावकार आणि निखिल जल्मी. भेसळ असलेल्या तांदळांच्या विषयाचे आंदोलन अजून निवले ना. खास करून सोसायट्यांच्या तांदळांचो वाद. सवाय तांदूळ दिवपी सोसायट्यांतले सवाय खाण पोट फुगे अशें परत अणभवाक येवपाक लागला. काणका म्हापश्या कांय जाणांक मेस्तुराक तांदूळ सापडल्यात. ह्या तांदळात प्लास्टीक तांदूळ आसा असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. सरकारान हस्तक्षेप करचो अशें ते मागतात. किडिल्लो तांदूळ, प्लास्टीक, मेस्तुरात तांदूळ असे वेगवेगळे तरेचे तांदूळ सोसायटींतल्यान मेळ्ळा उपरांत फाटीं गोंयभर खवदळ पडिल्लो. संबंदीत मंत्र्यान भायल्यान हाडिल्लो हो स्टॉक परत धाडला आनी फ्रेश तांदूळ मागयला अशें सांगले खरे. पूण प्लास्टीक, मेस्तुरात तांदूळ अजूनय काणका म्हापशेच्या सोसायटींनी दितात असो आरोप करपी लोक फुडें आयल्यात. तांणी गोवा 365 प्रात्यक्षिकाय करून दाखयली. पळयात. दीस कितें जालें, हांवें कालच्या म्हयन्यान तांदूळ हाडिल्ले म्हणटकूच हांव ते जेवता की म्हजें लक्षान येना की बाबा भितर कितें प्लास्टीक आसतलें जावं कितें आसतलें ती कोण नोट करिना न्ही. सो हांवें कितें केलें, भाटकुटे आसले, गुणो आसले पयलो आनी ते तांदूळ काडले आनी धुले आनी आदनान घातले. आदनान घालिना फुडें ते उफेवपाक लागले. उफेता हांवें तितकें ते निग्लेक्ट कशें केलें, म्हणजे कामा फुडें ते बेटी उफेता आसतले जावं ते पोखळ जाले आसतले ते वयल्यावर काडटालें हांव. मागीर अशें करता म्हाका ते आतां म्हयनोभर जाले हांव ते तांदूळ खाता. आनी एक दीस काल कितें जालें, अचानक न्ही म्हज्या मनान आयलें की बाबा चॅक केल्यार बरें म्हणून. कित्याक सांग अशें बुळबुळीत जाता, ते उदक जावपाक लागलें तेजें. ते तांदूळ शिजताले न्ही तेजें उदक जातालें. ते तांदूळ असो उरनाशिल्लो तेजें उदक जातालें म्हणून म्हाका मातशें ते तांदळाचेर तो थर कसो दिसतालो असो शायनींग प्लास्टीक कसो. म्हणून हांवें हांगा भुरगे बशिल्ले तांकां म्हणलें पळय रे प्लास्टीकचो बी जाल्यार. ते म्हणपाक लागले हय की प्लास्टीक कसो दिसता खरो मात. मागीर हांवें कितें म्हज्या घोवाक म्हणलें पळय रे प्लास्टीकचो जाल्यार ताकाय विचारलें. थंय कन्फर्म जालो की आगो प्लास्टीकचें आमकां जेवण नाका, तें भायर उडी दवरून. मागीर म्हाकाय कितें जालें, म्हाकाय तें वीज जायना जालें. तो प्लास्टीक म्हणटा हो प्लास्टीक म्हणटा जाल्यार खरें प्लास्टीक आसूंक जाय म्हणून हांवें कितें जे पोतयेन तांदूळ आशिल्ले पळय ते म्हणजे वेचून तरी पळय जाल्यार भितर खरोच प्लास्टीकचो आशिल्लो. तुमकां जाय जाल्यार आतां डेमो दाखोवंक शकता. आनी अशें दिसना की म्हाका बी बाबा ते गव्हर्मेंटाकूय खबर आसा काय ना तें खबर ना. ते भायल्या भायर कोणें गव्हर्मेंटाक फोटोन बी ते पोतयो भरल्या मिक्स केला जाल्यार ते गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें. कित्याक फाटल्या दिसांनी म्हाका ते खाण म्हज्या पोटान खूब पेन जावपाक लागलें हालींच. लोकांनी काळजी घेवची की बाबा ते तांदूळ हाडल्या उपरांत ते भितर कितें आसा काय ना ते लोकांनी चॅक करचें आनी जेवचें. खूब वर्सां हालीं आमी सोसायटीचे तांदूळ हाडटा. ते आतां थोडे दीस जाले आतां एक म्हयनो जालो की तांदूळ आतां मम्मी जेन्ना रांदता तेन्ना ताका हेल्प करता रांदपाक. सो जेन्ना ते घालता उदकान बी सो तो कलर या फिर की डिफरंट येतालो. सो आमी ते पयले मागीर आतां कोण लोक खाता धाकटी भुरगीं खाता, व्हडली जाणटे बीन खाता, कित्याक तांकां फुडें त्रास न्हू ते खावपाचें म्हटल्यार. सो आतां कोणाक कितें जायत जाल्यार म्हणजे ते तांदूळ प्लास्टीक कशें येता ते कलर डिफरंट जाता घातले उपरांत. आतां आमी चॅक केले दोनी तांदूळ घालून. सो एक वाटेक दुसरो कलर येता आनी एक वाटेक दुसरो कलर येता. सो आतां फुडें कितें जायत जाल्यार भुरग्यांक जाणट्यापणाक कितें जायत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. बाणावली, दवर्ली, आक्षी, वास्को अशा वाठारांनी किडिल्ले वा प्लास्टीक मेस्तुरात तांदूळ सोसायटींतल्यान मेळ्ळ्या उपरांत लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर रवी नायकान नवो पुष्टीक तांदूळ गोंयकारांक दितले अशें उतर दिल्लें. त्या उपरांत नव्यान कागाळ येवपाक लागल्यात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत आयतारा बाणावलेच्या SSG खेळा मळार जाल्ले संतोश करंड सर्तीत गोंयान जम्मू काश्मीरा आड 2-1 अशा गोल फरकांनी जैत जोडले. किक ऑफ सावन गोंयान जैताची भूक दाखयली. क्लॅन्सिओ पिंटोचो सुरवेचो डायव्हिंग हेडर जम्मू काश्मीराच्या राखणदारान जबरदस्त रितीन सांबाळ्ळो आनी गोंयच्या हल्ल्याची खरसाण दाखयली. अखेरेक 19व्या मिनटाक क्लॅन्सिओ पिंटोन लिवान कास्तानाच्या आदाराक आदार केलो तेन्ना हे येस मेळ्ळें. ताच्या स्ट्रायकाक लागून क्रॉस बाराक धपको दितना गोंयाक बरी आघाडी मेळोवन दिली. पूण जम्मू काश्मीरान फाटीं सरचें न्हय म्हूण आपलो खेळ वाडयलो. बॉक्सान चुकीच्या वेळार टॅकल केल्ल्यान पेनल्टी मेळ्ळी. पयल्या अर्दाच्या निमण्या खिणाक अदनान अयुबान आत्मविश्वासान रुपांतर करून स्कोर 1-1 असो बरोबरीन हाडलो. दुसऱ्या अर्दान पुनर्जिवीत जाल्ल्या जम्मू काश्मीर पंगडान गोंयाक परतून ताच्या संरक्षणार्थ कृती करपाक लायली. After it was a pressure game, it was a must-win game. Happy that
we won this match, feeling relieved, but now we have to prepare for the next one, which is also a must win for us to qualify for the next round, and we'll have to take a look at the recovery part of the players and fitness of some of the players. Happy that the boys gave their best. They gave more than 100% today. Of course, finishing is one issue which we have to tackle. There's hardly any time to work on it. Now the focus is more on recovery to get them back, get them ready for the next. See, today was a much needed win, and I think all the supporter and the crowd are very happy that Goa got 3 points. And now finally the last game is very important against Kerala on 17th. And I think that game will decide. And I think Goa played very well today. The team was, they had a good opportunity, but finally score matters, 3 full points. Today's performance, you are happy? Yeah, it was quite better than previous match because last match we lost against Kerala. It was huge margin. It was 6-1. But today we minimized our mistakes and it was 1-1. But last moment we conceded goal. That was 2-1. That, as per our plan, the boys executed very well. These boys were very sturdy and stout compared to they are not Because we were at the stage of have nothing to lose now. So I already told the players let's play for best and give your full. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, नितीक्षा गांवकार आणि मनीषा जाधव. अरबी दर्यांत चक्रीवादळ तयार जावपाक परिस्थिती अनुकूल जाल्या. फुडल्या 3-4 दिसांत गोंयांत गडगड घालत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आता मेरेनच्या खबरां प्रमाण 18 तारखे मेरेन पावस पडटलो. मंगळारा दनपारा सुर्यामाम दर्शन दितलो अशी आस्त आसा, पूण कांय प्रमाणात पावस शिवरतलो. दमट आसतली. सांज वेळार आनीक पावस पडपाची शक्यताय आसा. लोकांनी सादूरताय बाळगुपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. 18 तारखे मेरेन पावस आनी गडगड शक्य. मंगळारा सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. मंगळारचे चडावंत आनी उणे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.